नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. मायनिंग ट्रकवाल्यांक आता तिमाही टॅक्स भरपाची सवलत. ऑफ रोड आशिल्ल्या मायनिंग ट्रकांक टॅक्स माफ. सावंत सरकाराचे मंत्रिमंडळ बसकेत निर्णय. इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचे नॅशनल मेडिकल बिल 2019 आड सकाळ सावन फाल्यां फातोडे मेरेन देशव्यापी बंद. गोयच्या आयएमओचो तेको. इमर्जन्सी कॅज्युअलिटी आयसीयू सेवा चालू. एसीझेडांचो विषय सोंपलो. उस्तुपाचो ना. प्रमोटरांचे सगळे देणे आयडीसी रीन काडून करतली फारीक. आयडीसी ऑफिसरांच्या हितसंबंधियांक प्लॉट वाटपाच्या आरोपांची जातली चौकशी. उद्देग मंत्री उलयलो. गोयच्या कंपन्यांनी गोंयकारांक रोजगार सक्ती करूंक सरकाराकडेन ना लेबर पॉलिसी ना रोजगार धोरण. मुख्यमंत्री म्हणटा 6 म्हयन्यांत धोरण तयार. सरकारी खात्यांनी मिनिमम वेज खुट्याळ्याक. गोंयांत 181 रजिस्टर्ड फुटबॉल क्लब, 107 ग्राउंड. फुटबॉलाचेर सरकार मोडटा कोट्यांनी. फुटबॉलर वयर सरना. विधानसभेची खंत. चर्चिल म्हणटा आय लिगान फुटबॉल वयर काडिल्लो, आयएसएलान सोंपयलो. सीझेडएमपीचेर सुनावण्यो वेळार आयल्यो ना जाल्यार एनजीटीक एनसीएसीएमाचोच प्लान घेयात म्हूण तातूंत मेकळो जातलो. मंत्र्याची शिटकावणी. काब्राल तज्ञाची टिमीक घेवन वचून आयलो चेन्नय. आनी होणात सरकारी शाळेंतली टिचर 10वेच्या भुरग्यांचे केस कापता म्हूण इशू. टिचर म्हणटा शिस्त जायच. पालकांक आदींच सांगिल्लें कांय भुरग्यांचो शिकयता बरी म्हूण टिचरीक तेको. मायनिंग ट्रकवाल्यांक आता सरकाराकडच्यान मातशी थाकाय. तांकां आता तिमाही टॅक्स भरपाची सवलत सरकारान दिल्या. तशेंच जे मायनिंगाचे ट्रक ऑफ रोड आसात तांकां खंय टॅक्स माफ. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेत निर्णय जाले. मायनिंगाचेर सुमार 12,000 ट्रक आसात. कितल्या ट्रकांक ही सवलत मेळटली तें अजून थारिल्लें ना. कॅबिनेट डिसिजन एक 3-4 डिसिजन आसले. एक अमेंडमेंट आशिल्ले 2-3 बिलांनी. तिकेट डिसिजन आशिल्ले. एक अमेंडमेंट इंटू द एड्युकेशन. तुका वयतले मरे तुका मॅटर मेळटले. हायर एड्युकेशनाच्या हितूर आशिल्ले. तितूरलो अमेंडमेंट जो आसा पळय ताका एड केला. 15 कावन्सिल मेंबर आसपाक जाय. सेकंड एक फिशरीज एक्ट आशिल्लो 1980 ताका एक अमेंडमेंट इन द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल फिशरमॅन तो एक आसा. थर्ड थिंग म्हाका दिसता तिसरो जो आशिल्लो पळय न्ही आपले वायब्रंट गोवा जो जाता पळय ताका आमी सपोर्ट करता तो एक डिसिजन जो आसा तो डिसिजन घेतला. आणि मेजर अशें कांयच ना न्ही आपले हे क्वार्टरली पेमेंट ऑफ द टॅक्स फॉर द ट्रक्स. तो डिसिजन ऑलरेडी जालो. तो पयली एन्युअली पेमेंट करचे पडटाले तितके. So they don't have to pay tax for the whole year at one time. They will pay on a quarterly basis. We have also decided to give them relief during the period there was no mining for 1 year. From March of last year 18 to now April of 2019. For the whole year we have decided to give them relief of not paying any tax, because during that time, because no mining activity was there, whichever truck that is lying idle without being utilized and has not made any trips or was not there in alternate business, obviously it is off the road. We have given them this relief. Certain truck owners who have approached us, right now we have considered their application and we are still compiling the data. Basically the essence is whoever is a deserving person who was in mining business, whose truck did not do any trips or was not in the activity, obviously they will get relief. इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचे नॅशनल मेडिकल बिल 2019 आड आज फातोडे सावन फाल्यां फातोडे मेरेन देशव्यापी आंदोलन आनी बंद. वैजकी शिक्षणात खाजगीकरण वाडूंक शिक्षण म्हारग जातलें म्हूण आयएमओचो आर्ग्युमेंट. आज सकाळी 6 ते फाल्यां सकाळी 6 मेरेन इमर्जन्सी सोडल्यार हेर वैजकी सेवा मेळची ना. गोयच्या आयएमओचो आंदोलनाक तेको. इमर्जन्सी कॅज्युअलिटी आनी आयसीयू सर्व्हिस चालू आसतली म्हूण गोयच्या आयएमओन कळीत केला. दैट वाज अगेंस्ट बेसिकली जो वायलेंस हुआ था कलकत्ता में उसके अगेंस्ट था. जो स्ट्राइक हुई है बेसिकली हमने पहले मेमोरेंडम दिया था गवर्नमेंट को. बिल 29 तारीख को पास किया है. तो वी आर गिवन सबमिटेड टू मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट नॉट टू इंट्रोड्यूस दिस पार्ट ऑफ द थिंग. उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है. लास्ट ईयर बिल वाज डिडंट पास टू राज्यसभा. तो
गवर्नमेंट रीइंट्रोड्यूसिंग द सेम बिल अगेन. लाइक एसेंशियल सर्विसेज ऑलरेडी चल रहा है. ICU, ऑपरेशन थिएटर्स, कैजुअलिटीज़ आर रनिंग फुल फ्लेज. एंड हमें नॉन एसेंशियल सर्विसेज, नॉन इमरजेंसी मेडिसिन जो OPDs वगैरह वो बंद कर दिए हमने. SEZच्या जमनींचो विषय सोंपलो तो आपूण आनीक उस्तुपाचो ना आनी रीण काडून जाल्यार रीण काडून प्रमोटरांचे पुराय 128 कोटींचे देणे फारीक करून विशय मिटयतलो. विरोधकांनी फाटल्या 5 वर्सांत हो विशय काडलो ना. आता कित्याक काय म्हूण उद्देग मंत्री विश्वजिताची काँग्रेसीक रोखठोक जाप. मात IDCचे प्लॉट दितना अधिकाऱ्यांचे वैयक्तीक हितसंबंध दिसल्यार एक्शन जातली. चौकशेक समिती नेमता म्हूण विश्वजितान स्पश्ट केलां. खंय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आयल्यार ते सगळे प्लॉट आमी आमच्या ताब्यान घेवपाक आमी डिसिजन घेतले आनी वी वील नॉट लेट द हावस डावन. वी आर व्हेरी क्लियर दॅट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटचे IDC जे ऑफिशियल्स आहा पूण ते आमकां एस्टॅब्लिश करचे पडटले. हांव ताबडतोब सेक्रेटरीचे इंडस्ट्रीचे सकयल कमिटी घालून I will place it within 30 days. We will get an exact situation, what is there. And I also want to share with you, we have a committee which is formalized and notified by the secretary is the chairman. Glenn is also a member and we have got some members from the industry. आम्ही तुमच्या बरोबर जेन्ना तुमच्या फाटीर हांव बसतालो, हांव जेन्ना तुमच्या फाटी बसतालो तेन्ना विशयच येवंक ना. एक मनशांनी हांगा विशय काडूंक ना की बाबा त्या मुख्यमंत्रीन केलें कितें. हो विशय जालो म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे. कित्याक 5 वर्सां जेन्ना ऑपोजिशनानूच आवाज काडूंक ना, हांवें कित्याक आवाज काडपाक जाय. हांव तेजेर निर्णय घेवंक शकना. तो निर्णय जालो. ते इंट्रस्ट जे भरूंक जाय ग्लेनाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा. ते इंट्रस्ट भरात आनी बंद करात. ऑक्शन करूंक जाय. हांवें मुख्यमंत्रीक विनंती केला की IDC विनंती परमिशन दिवपाक, कित्याक इंट्रस्ट वाडत वयतलो. ते मुख्यमंत्री योग्य ते निर्णय घेतले. तांकां जे दिसता ते निर्णय घेवंक ती तांकां अधिकार तो निर्णय घेवपाक ते घेतले निर्णय. म्हणून म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे and माझ्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे this is a dead issue for me. I am not going to address this issue at all. If some fellow wants to go to court, he is free to go to court. I will not act on any of these issues. If you say an employee has hand in glove in taking plots, we will act immediately. गोवा स्वदेश दर्शना खाला GTDC देवळांचे ब्युटिफिकेशन करता. अंडरग्राउंड केबलिंगाची कामां घेतल्यात. कितलीशींच उमकाळ्यांत. कांय कडेन देवस्थान समित्यांनी आनी खात्यांनी NOC आडान दवरल्यात. कॉन्ट्रॅक्टर आर्बिट्रेशनाक गेलो जाल्यार सरकाराक बशिल्ले कडेन खार पडटलो. NOC घेतल्या शिवाय कामां कशी सुरू करता काय म्हूण सुदीन दिगंबराचो प्रस्न. आडव्या तिडव्या प्रस्नांचेर पर्यटन मंत्री बाबू घुसपल्ल्या बरोबर प्रसंगाक मुख्यमंत्री उबो. हांवें तुजी जी तुजे NOC लागता हेका, ह्यो NOC घेनासतना किंवा टेम्पल कमिटीचे तूं काम करता, मागीर पेडणे करता, हांगा करता, तांणी तुका ती सायट दिवपाक जाय काय ना. काम जालें, काम जावना तुजें म्हणून इट इज डिलेड. डिलेट जातलें न्ही. NOC मेळनाल डिलेट जातलें न्ही. मागीर घेतली कशी. अरे घेवपाक जाता आमच्यान. घेवपाक NOC मागपाक जाता. स्पीकर सर, ना 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 तुम्ही सांगता पॉइंट ऑफ ऑर्डर. ना 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 स्पीकर सर, एकच मिनिट. स्पीकर सर आणि NOC दिनासतना सर आमी कशें करता. हांव तेच सांगता स्पीकर सर. कारण आमचे टुरिजम कॉर्पोरेशन ते फॉलोअप करता. GTDC ही कामां सगळीं करता आनी गोवा स्वदेश दर्शनाच्या अंतर्गत तांचो फंड सगळो सेंट्रलाच्यान येता आनी फेज मॅनरांतल्यान ते जशी NOC मेळटा तशी UC धाडटा. त्या प्रमाणे तांचे फंड्सूय येता. तांच्यांनी पयलो विशय एक टुरिजम कोस्टल बेल्टांतलो काडलो की तुमी हें काम आनी मागीर तेंच्यांनी देवळाच्या हेजे विशयाचेर येयलें. तांकां तेंच्यांनी CZMPची NOC मेळ्ळी काय कितें ती विचारली तुमी. तांच्यांनी ऑलरेडी तें काम ज्या 2 फेजींनी काम आशिल्लें ते 1 फेजींतलें काम तेंच्यांनी ऑलरेडी सुरू केलें. कारण तें काम जर सुरू करिना आसत जाल्यार तांकां वयर तेजो जो रिपोर्ट धाडपाक जाय टुरिजमा कॉर्पोरेशनाच्या वतीन तो तांकां रिपोर्ट धाडपाक मेळना. म्हणून तेंच्यांनी तें काम सुरू केलें. आतां तुमकां सेमान तुका एक्सप्लेन केलें. सारकें उलयना. हांवें मातशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें आतां. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोणाचो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमी म्हणटा पळय न्ही, हांव विशय सांगता तो. तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा. कारण इंटर डिपार्टमेंटल जे लोक आसा पळय न्ही, हे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाक काही कडेन सतयताय बी. हांव तें सांगता तुका हेन्स फोर्थ इंटर डिपार्टमेंटल NOC ही तेंच्या लेवलाचेर म्हणजे स्पिडीन जावपाक जाय. तेजी गरज आसा. तुमी सारको विशय. कारण खरें म्हणजे त्या कामाक कॉन्ट्रॅक्टरान त्या इंटर डिपार्टमेंटल इंजिनियरा कडेन भोवंक जायना. फोर्थ इंटर डिपार्टमेंटल NOC काय ती खंयचेच काम उरचें ना.
गोयच्या कंपन्यांनी परमनंट कामगार वर्ग कितलो आणि गोंयकार कितले काय म्हूण परत बोवाळ. PWD धरून कितल्याशाच सरकारी खात्यांनीच NMR, डेली वेजीस आणि कॉन्ट्राक्टी कामगारांक मिनिमम वेज मेळना म्हूण इश्यू आयलो. गोंय सरकारा कडेन लेबर आनी रोजगार धोरणच ना ते थारावंक 6 म्हयने तरी वतले म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. कंपन्यांनी कितलो कामगार वर्ग परमनंट घेवचो तातूंत कितले गोंयकार आसचे तेवूय थारावपाचो सरकाराचो विचार. And what steps you are going to take if contractual staff is there for number of years? Are you going to have a mechanism to increase their rates, whatever? I would request the minister to coordinate with the IDC or industry, because we also had asked them to collect that data. They are not giving data. And first find out how many permanent employees of Goan origin are there in those factories. गोंयांत एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आणि लेबर पॉलिसी फायनलायज करपाची गरज आसा. ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीन ऑलरेडी वेबसायटीचेर तांच्यांनी सांगला जितक्यो इंडस्ट्रीज आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करपाक जाय. आपल्या कडेन एट प्रेझेंट लेबर फोर्सीस कितें आसा तेय तांच्यांनी रजिस्टर्ड करपाक जाय. आपल्या कडेन खंयच्या वीच सेक्टर खंयच्या सेक्टरांत लेबर आमकां लागता तें सांगपाक जाय. आमचे जे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट जे आसा तातूंत जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा, डेली वेजीस आसा किंवा मोठी जे लेबर घेवन दवरल्या किंवा इतर जो स्टाफ घेतला तांकां डेली वेजीस जे मिनिमम वेजीस आसा ते मेळटा काय कितें? PWDनूच मेळना. हांव सांगता PWDन मेळना. आतां पर्यंत जितके लेबर घेतलेले पळय न्हू PWDन मिनिमम वेजीस मेळना. हांव विथ प्रूफ दाखयता. कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतला तितकेय मेळना. हांव ताका सांगता वीच इज एन लेबर पॉलिसी आनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी खरें म्हणजे ही गरज आसा राज्याची आनी ही जाता तितके बेगीन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे आमकां एक 6 म्हयन्या पर्यंत जे आसा पळय म्हाका दिसता 6 म्हयने लागतले हें करपाक. फुटबॉलाचेर सरकार कोट्यांनी मोडटा मात गोंयांत फुटबॉल प्लेयर जाय तितले वयर सरना. भारताच्या टीमीत कितले गोंयकार काय म्हूण प्रस्न. गोंय हालीं संतोष ट्रॉफीचे फायनलीत पावोंकूय कुसतात. GFDCचो कारभार गोंयच्या गोंयांतूच. विधानसभेत फुटबॉलाचो पंचनामो जालो. गोंयांत 181 रजिस्टर्ड क्लब आनी 107 ग्राउंड. JMAचो अध्यक्ष आमदार चर्चिल म्हणटा आय लिगान फुटबॉलर घडयले, ISLान आय लीग काबार केले. कोचांच्या दर्जाचोय प्रस्न आयलो. आज पर्यंत वेदर गोवा फुटबॉल असोसिएशन, गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील किंवा क्लब्साक ग्रांट्स अशे दिवन गेल्ले 2 वर्सां तुम्ही पैसे कितले स्पेंड केले? पैसे वेतात थंय वेतात पैसे. आमचे प्लेयर कित्याक वयर सरना? कित्याक आमचे प्लेयर येनात? तिकलो बाप जो कॅशन काडटा आनी म्हाका विचारता. ह्या क्लबांक विचारपाक जाय, ह्या एसोसिएशनाक विचारपाक जाय. पूण आमकां बरे फुटबॉल बरे पैसे धाडपाक जाय न्हू स्पीकर. तांकां विचारपाक जाय. पळय तो JFDCक आमी 5 करोड दिली, बजेट केलो तेजो. लाखांनी रुपया आमी हेल्प करता. तेंच्या अकादमी फुटबॉल तो फुटबॉल बरें तयार जाले बाबा घेवन वयता. हिंग पळय उलयताय हांगा फुटबॉलाचें मातशें कितें सजमन घेवपा जाय. DC मंगोळी हिंगा हेडप गोंयांत कितें जावपाचें आहा? कितें जालें तुमकां? जेन्ना JFDC चर्चिल ब्रदर्सा हें जालें म्हणटकूच 5 प्लेयर नॅशनला गेले. जर तरी म्हाका हांव तरी JFDC तरी हेतू जायना तातूंत प्लेयर वयर पावना. हिंगा गोंया हेटलाले लॅनी म्हणटा भुरगो जाण जाय उगडास. लॅनी जो शेतां खेळपी भुरगो चर्चिल ब्रदर्सान हाडला तेका इंडियेक नंबर 1 केला. आज आमगेले प्लेयर गोंयचे ISL म्हणटा तेका एक गेमी तरी हेटाय ते सगळे चर्चिल ब्रदर्साले प्लेयर. ISL येवन सगळे हे जाले फेल जालां. आज आमी एक भुरगे खूंय पावपाय तें म्हाका खबर आहा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. GCZMA प्लाना विशीं लोकां मदीं जागृती करपाक म्हूण आपूण टायम काडून बसकांक वता. लोकांच्यो सुचोवण्यो वेळार आयल्यो ना जाल्यार NGTक NCA सिमाचो प्लान घेयात म्हूण सांगून मेकळो जातलो. मागीर लोकांनी वता वता थंय विरोध करतल्यांक जाप विचारची म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल उलयलो. काब्राल टेक्निकल टीम घेवन चेन्नयच्या NCA सिमा कडेन मिटिंगेक गेल्लो. थंय प्लानात कितें दुरुस्ती जाय ताचेर खंय ताणें चर्चा केल्या. आफ्टर सीइंग दॅट आमी आमचे जे टीम आशिल्ली दे ऑल टेक्निकल टीम विथ मी आनी तेणी दाखयलें की तुमी हांगा मिस्टेक केल्या, थंय मिस्टेक केल्या, हांगा मिस्टेक केल्या. ते मानता तेका लागून ते म्हणटा तो ड्राफ्ट मिस्टेकी आसतल्योच ड्राफ्टान ते करेक्शन करपाक जाय. आनी ते कोणे करेक्शन करपाक जाय?
लोकांनी करप जाय, आमी करपाक जाय. पण हांव लोकां कडेन कित्याक वयता तें सांगपाक. हांव केन्ना ते आतां ते 500 कडेन हियरिंग जालां, उरलेले 4-5 कडेन हियरिंगां जी जाता, इट इज नॉट पब्लीक हियरिंग, इट इज ओन्ली पब्लीक प्रेझेंटेशन. NGT एक सायडी म्हणटा काल आज लास्ट डेट आशिल्ली, आज लास्ट डेट 31 ऑगस्ट लास्ट डेट आसा टू सबमीट द प्लॅन. सो सगळे सायडी प्रेशर आसा. पूण आय विल नॉट बाव डावन द प्रेशर ऑफ एनी अदर सायड, बट आय विल बाव डावन द प्रेशर ऑफ माय लोकल पॉप्युलेशन की वीच पयलीं आमी 28 जेन्ना आमचे 28 जुनाक जेन्ना आमचे MLA आनी हेका जाले तेन्नाच हांवें डिसायड केल्लो प्लॅन परतून धाडपाक. सो प्लॅन ऑफ स्क्रॅपिंग ब्रॅपिंग हे सगळे 28 जुनाक धाडलेले. आतां पळय ते गोवन भोंवता पळय, तुमकां लोकांक एकठांय करता, बसींनी हाडटा, एक तालुक्याच्यान दुसऱ्या तालुका व्हरता. हे मुवमेंट मातशें लोकां कडेन मागता की हेका तुमी जबाब दिवपाक जाय. दुसरे लोक जे शाणे आसा तेणे सांगपाक जाय की हे जे एक्सरसायज करना जाल्यार परतून फोंडा पडटले लोक गोंयचे. आतां NCSM कडेन अनेक तुमकां एक्सरसायज दिला, हो पळय एप्रूव करून हाडला की आमी जे कोणे कितें सजेशन दिल्लें हे सगळे घातले आनी दिलां. पूण सपोज हो प्लॅन जालो ना आनी फाल्यां जर खंय तरी NGTन पास केलो की गव्हर्मेंटाचे रोल काय ना, गव्हर्मेंट आमी रेक्टिफाय NCSM केल्लो प्लॅन जो सारको आसा, मागीर कोण फोंडा पडटले? लोक फोंडा पडटले, गव्हर्मेंट फोंडा पडचे ना. होणा सरकारी माध्यमीक शाळेत एकली टीचर 10वेच्या भुरग्यांचे वाडयल्ले केस कापता म्हूण इशू. पालक जाप विचारूंक पावले. ते टीचर म्हणटा भुरग्यांनी शिस्त पाळूंक जाय. PTAची बसकेत पालकांकूय खंय सांगिल्लें. 10वेची बाकीची भुरगीं मात म्हणटात आयकना त्या भुरग्यांक टीचर शिक्षा करतलीच. हेडमास्तर म्हणटा आपलेपणान तिणें हक्कान केस कापले आसतले, ह्या फुडें अशें जावचें ना. माझ्या चेड्याचे केस टीचरीन कापले, कितीमाला टीचरीन केस कापले. तेन्ना आमच्या चेड्याचे केस म्हयनो जावंक ना केस कट केले, आणि केस का तेजे वाडलेले ना, आणि तो 10th आसा. हांवें केस केले टीचरीन, आतां कट केले, आणि तेज्या पयलीं म्हयनो जावंक ना आमी केस कट केले. ती भुरग्यांक खूब मातशें हॅरेस्ट करता, भुरग्यांचे केस कट करून उडयता, आणि फाल्यां सकाळीं जर भुरग्यांनी कितें केलें जाल्यार मागीर ताका फूल रिस्पॉन्सिबल. म्हणून आमी टिचरीक ते विचारपाक गेल्ले. टीचर म्हणटा भुरग्यांच्या पालकांक आदीं सावनूच सांगिल्लें भुरग्यांनी शिस्त पाळूंकूच जाय. पेरेंट्स 10वीच्या पेरेंट्साची मिटींग जाली तेन्ना पेरेंट्सांक क्लियरली सांगलेले की भुरगीं 10वीक पावली खंयच्याय क्लासीची आसूं पण ती डिसिप्लिनान आसूंक जाय. एक म्हणजे आमकां अभ्यास केल्लो जाय, आनी अभ्यासा बरोबर डिसिप्लीन आनी मॅनर्स हे इम्पॉर्टंट आयज काल. सो हे फॉलो करूंक जाय भुरग्यांनी. 10वेच्या कांय भुरग्यांचे केस कापल्यात म्हूण सांगतात तेच वर्गातली कांय भुरगीं मात टिचरीचेर खुश. ती खंय बरी शिकयता. तिनूच पालक खंय कागाळ करूंक आयिल्ले. हांव 10वेक शिकता आनी टीचर म्हणटा ती आमची खूब बरी. ती आमकां केन्ना अशें वायट अशें सांगनासली. टिचर आमकां कितें सदांच आमच्या बऱ्या खातीर सांगताले. आनी आयज पेरंट्स येयल्ले तितूर आमचे पेरंट्स अशे कोण नासले. 26 पेरंट्स भुरग्यांतले तितूर 2च पेरंट्स आसले आनी आमच्या टिचरीन केस कापूना. हांव 10वेक शिकता आतां. आयज जे जालें ते पळोवन खूब वायट दिसलें म्हाका. कारण टिचरींक फक्त तेंच्या बऱ्या खातीर तेंकां सांगलेलें. तेंकां पयलीं वॉर्निंग दिल्लेली की तुमी तुमचे केस कापून येया, तुमी डिसिप्लिनान रावा. आमकां तिणी अशें मारूंक ना, तापोवंक ना. पूण जेन्ना आमी इनडिसिप्लिन वागता खंयची टीचर जाल्यार ती हें करतलीच न्हू. 26 आमची 10th क्लास म्हटल्यार जो कितें प्रॉब्लम जातालो तो आमी पळोवपाचो. 26 पेरंट्स आसात 26 भुरग्यांचे, तितूंतले फक्त तीन पेरंट्स येयलेले हे आमी मानता. पूण बाकीचे जे आमचे पेरंट्स आसा तांकां ह्या इशू बद्दल कांय खबरूच ना. तेंची मर्जी आसा ताका ना ते कोणी पळोवचे आदी डायरेक्ट सगळी गांवांतली लोकां येवन टिचरीक डायरेक्ट ब्लेम कशें करूं शकता. हेडमास्तर म्हणटा ती टीचर बरो रिजल्ट हाडटा. भुरगीं खंय खुश आसात. कोण आयकना तांचे केस कापले आसतले. ह्या फुडें अशें जावचें ना. The teacher is doing very capable, hard working. I don't know how this incident has occurred. याच्या पयलीं 2-3 क्लास टीचर असले. तिका कितें आपलीच भुरगीं सांगना आयकना. आतां आमी घरा अशी कापताली आनी गव्हर्मेंट टीचर म्हणजे कितें आमी सामके आई भशेनूच तेंचे प्रेम करता. लायक मदर. लास्ट इयर वी गॉट 100% रिजल्ट फॉर द इयर 2018-19. कित्या खातीर आमी घरा वताली तेंच्या भुरग्यांच्या आनी ती क्लास टीचर गेल्या वर्सा दुसरी असले तांकां युनिफॉर्म सुद्दां घातले आमी वचून. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. खोर्ले हंसापटात कितल्या म्हयनेच जाले सारखे उदक ना. उदक आयलेच जाल्यार फक्त 1-1.5 वर. PWDच्या कारभाराक लोक विटल्यात. गोवा सुरक्षा मंचान PWD ऑफिसाचेर मोर्चा वेलो. PWD इंजिनियराक घेराव घालो. 8 दिसां भितर उदक येना जाल्यार खंय रस्त्यार देंवतले.
2 दीस येतात 4 दीस येना डेली मागीर हांगासर येवपाचे एकटो इंडिव्हिज्युअल आयलो की नोबडी लिसन्स ना तुमची पायपलायन पोरणी जाल्या न्ही अशें उतर म्हाका सुद्दां मेळ्ळा उत्तर पायपलायन पोरणी जाल्यार पायपलायन पोरणी जाल्ली जाल्यार कितकेच दिसा ती पोरणी जाली तेजे पयलीं 6 म्हयने 8 म्हयने वर्स 2 वर्सां 10 वर्सां उदक येता हांगा अर्धा वाटाक उदक येना खोल्लेन उदक येना पण म्हापशान असे थोडे भाग आसात करासवाडा धुळेर हो जो भाग आसा त्या भागान 24 वरां उदक येता तेची आमी व्हिडिओ क्लिप काडलेली आसा म्हापसा क्लिनिकाची लायन आसा त्या जाग्याचेर 6 ते 8 वरां रेग्युलरली विथ फूल फोर्स उदक येता तांकां जर इतकें उदक मेळटा जाल्यार बाकीच्या लोकांक कडेन हो भेदभाव कित्याक उदक ह्या 8 दिसां भितर त्यांनी रेग्युलरायज करचे ना रेग्युलरायज केले तर सगळे लोक जो कितें कायदो हातान घेवचो पडलो कायदो हातान घेतले आणि त्या प्रमाणे जी आपली आसा ती एक्शन घेतले 2 दिसांनी अशें चालूच असताना खूब टँकर घेवन हाडचें पडटा उदक आनी आतां तर सगळे रिजर्वायर्स बी फूल जाल्या तरी पूण होच प्रॉब्लेम मदीं मदीं एक एकटे लायट सारकी ना सांगता मदीं रोड कन्स्ट्रक्शन म्हणून सांगता एकूय धड रिजन दिना सगळे म्हाका खबर ना कितें चल्लां म्हणून हांगा पूण आमकां खूब सफर जाता इतलें पोरीचे 4थीक पासून आमकां उदक कांयच ना आमी बांयचें उदक हाडून रांदलां आयदनां सुद्दां आमी रातची 10-12 वरां कोणाचे बांयचेर व्हरून आयदनां घासलां ते आतां वर्स जालें उदक आमकां कांयच ना आतां उदक येता म्हणल्यार 7:30 8:30 उदक येता पोटां इतकें बारीक कितें करपाचें आमी हॉटेलांनी जेवंक वचपाचें काय उपाशी मरपाचें सर प्लांटाक कितें प्रॉब्लेम प्लांटाचे प्रॉब्लेम आसले सॉर्ट आउट केला तेंच्यांनी 2-3 दीस गोंयची राजभाषा आनी कोंकणी मराठी वादाची मातशीशी झलक विधानसभेत परत दिसली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक बिलवदल संस्था सांखळी भूषण पुरस्कार भेटयता ढवळीकारान ताचें मराठीत अभिनंदन केलें आपल्याक मराठी कळना म्हूण चर्चिलाची हरकत मराठी खंय मावशी कोंकणी आवय सुदिनाक मावशी लागींची म्हूण टोमणो प्रतापसिंह राणे रवी नायक मदीं पडले निमणे विधानसभेत भाषांतरकार नेमपाचें थारलें सांखळी भूषण पुरस्कार हा 3 तारीख रोजी त्यांना देऊन त्यांना गौरवण्यात येणार आहे मी दोघांचंही माननीय प्रतापसिंहरावजी राणे गेल्या वर्षी त्यांना हा पुरस्कार दिला आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना यंदा पुरस्कार देत आहे त्यांना दोघांचंही मनापासून सभागृहाच्या माध्यमातून अभिनंदन करतो तुगे फ्रेंडा फकत मावशेचो लोक मावशे मोग इतू हा तेका मायचो मोग कर मरे पयलो मागीर मावशी मरे तुका सांगूंक सोदता की म्हजो मित्र प्रमोद सावंत हाका आमी परबी दिता समजले मग रे पावसा तुला येता पैसा जाला फोटा पावस जाला मोठा ती आहा पण म्हाका भाशा समना ती पळयत रे आम थोडा आसतना म्हाका बरोवल शिकयलो ती तकल्या पण आमकां ते येना स्पीकर सर कोंकणी आनी मराठी पळय बिल पास जालां तें पळय जालां पळय कोंकणी शॅल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा आनी मराठी शॅल बी यूज फॉर ऑल अदर ऑफिशियल पर्पज स्पीकर सर तांच्या मताशी हांव सहमत आसा त्या खातीर मराठी हा हावजान उलोवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना ज्यांना कोणाला मराठी बोलायचे ते मराठी बोलू शकतात फक्त एवढंच आहे की त्यांना मराठी जर समजत नसेल तर आपण ट्रान्सलेटर अपॉइंट करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे त्यासाठी या सेशनमध्ये जरी नाही झालं एखादा ट्रान्सलेटर स्पेशल पोस्ट तुम्ही क्रिएट करून घ्या म्हणजे ज्याने मराठी बोललेली त्यांना कोकणीमध्ये ते समजेल आणि त्यानंतर तुमची जी ही सिस्टीम आहे ती सिस्टीम पण तुम्हाला त्या पद्धतीने ट्रान्सलेटर ते चालू करावी लागेल माझं म्हणणं फक्त कोकणीतनं मराठीतनं कोकणीच नाही तर मराठीतनं आयदर इंग्लिशमध्ये किंवा कोकणीतनं इंग्लिशमध्ये पाहिजे किंवा इंग्लिशमधून कोकणीमध्ये जरी पाहिजे असेल तर ते पण करावं लागेल पण हॅन्सफोर्थ कधीतरी कन्नडमधून आपल्याला कोकणी ऐकू नये अशी विनंती आमच्या चर्चिल बाबांनी येरे पावसा आणि पाऊस पडलो मरे तरणाट्यांक हवाई दळांत भरती जावंक आकर्षित करपाच्या हेतान हवाई दळान 3D कॉम्पॅक्ट ऑनलायन मोबायल गेम लॉन्च केल्यात हे गेमीत 10 मुखेल मिशन्स आनी दरेकी 3 सब मिशन्स धरून 30 मिशन्स आसात सर्जिकल स्ट्रायक आनी एअर स्ट्रायका सावन रेस्क्यू ऑपरेशन्सा मेरेन तरणाटे चले आनी चलयांनी हवाई दळांत भरती जावंक फुडें सरचें म्हूण हवाई दळ प्रमुख BS धनोआचो उलो
Either you join the Indian Air Force through the National Defence Academy or through the graduate entry scheme. In any of our branches, Indian Air Force, for the benefits of the girl, has opened all its branches and departments for women officers. तिसावे सुपर सॉकर सर्तीचे फायनलीत नुवेचे पॅरिस युथान स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवरलेक 5-3 गोलांनी ट्राय ब्रेकराचेर मारले. रेग्युलेशन टायम सोंपलो तेन्ना दोनूय पंगडाचो दरेकी एक गोल जाल्लो. बाणावलेटचो आमदार चर्चिलान इनामां भेटयली. सर्त युनायटेड बॉयज ऑफ दाणो कोलवान आयोजीत करता. ह्या बुलेटिन हांगा चोपता. तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.